मातेवा परमणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोर्नाचो इतिहास. तेन्ना बारांतलो एकलो म्हणजे जुडास इस्कारियोट मुखेल याज्ञिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दीस जावन जेजूक धरून दिवंक बरो सोयेक तो पळोव नासलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवतासतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबोर कोंतीबोरीत जाले आनी एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा, हांव न्हय म्हणतो. ताणें असो परतिपाल केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें वेता करो. पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें खोटा खोटा. जल्मकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो त्या जुडासानूय अशें विचारलें, गुरुजी, हांव न्हय म्हणतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. आनी ते जेवतासतना जेजून उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो. तो शिसांक दिलो आनी म्हणलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त हांतलें पियेयात, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत. सगल्या मनशांक पातकाचें बोगसणें जोडून घेवचे खातीर तें हांवें वारोवचें आसा. आनी तुमकां सांगता, तुमच्या सांगाता म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पिये पर्यान ह्या फुडें दाखेच्या फळांचें हांव आनीक पियोचो ना. स्तोत्रान गायल्या उपरांत ते जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक भायर सरले. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, आयचे राती तुमी सगळे म्हाका सोडून वेतल्यात, तर अशें बरयलोलें आसा, हांव गवळ्याक मारतलों आनी शेळयांची दुस्पोट जातली. पूण देवान म्हाका पुनर्जिवंत करतोच हांव तुमचे आदीन गालिल्यांत वेतलो. ह्या उतराक पेद्रून म्हणलें, सगळेच पर्यान तुका सोडून गेले जाल्यार हांव कसोच तुका सोडपाक ना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका सोत सांगता, आयचे राती कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं 3 फावटी म्हाका वळखनाय म्हूण सांगतलोय. पेद्रून ताका म्हणलें, तुजे बरोबर म्हाका मरचें पडलें जाल्यारूय हांव तुका कदींच सोडून वचपाक ना. हेराय शिसांनी तशेंच म्हणलें. तेन्ना जेजू तांचे बरोबर जेत्समानी म्हणलोल्या मोळ्यांत गेलो आनी ताणें शिसांक म्हणलें, हो तूंय वचून हांवें मागणें करिसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोगा पुतांक ताणें आपणा बरोबर व्हेले. तेन्ना तो तळमळूंक आनी मिडमिडूंक लागलो. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कोंतीन बरोन म्हजो जीव मरणाचे तोरणीर पावला. तुमी हांगा रावात आनी म्हजे सांगाती जागरण करात. आनी मातसो फुडें वचून तो ओमदो पडलो आनी अशें मागणें करूंक लागलो, बापा म्हज्या, जाता जाल्यार म्हजें वेलें हें पात्र पयस वचून दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं दी. शिसा चडशें परतो येत जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे आनी ताणें पेद्रूक म्हणलें, म्हणटच 1 तासभर म्हजे बरोबर जागे रावंक तुमच्या नजो जालें मू? तुमी ताळणेंत पडना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. ओतमो राजी आसा खरो, पूण कूड असोक्त तांचे सोरशिलो वचून ताणें नोव्यान दुसरे फावटी अशें मागणें केलें, बापा म्हज्या, हांवें हें पात्र पियेल्या बगर
तें पेल्यान काडूंक जायना जाल्यार तुजी खुशी जावं आनी परतून येत जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. इतले तांचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले. तांकां तुंच सांडून नव्यान तो पयस गेलो आनी तींच उतरां म्हणून तिसरे फावट ताणें मागणें केलें. उपरांत शिसा सोरशें परतो येवन ताणें म्हणलें, न्हिदात आतां आनी विसव घेयात. पळयात, मनशाचो पूत पातक्यांच्या हातान पराधीन जावचो वेळ पावलो आतां. उठात, वचूया, म्हजो घात घेतलो तो हो पळय लागींच आसा. अशें उलयता थंयच आसतना जुडास बारांतलो एकलो थंय पावलो आनी ताचे बरोबर तरवारी आनी तोंके घेवन परम यादनिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी धाडलोलो लोकांचो एक व्हडलो जोमो. गात्यान तांकां अशें म्हणून खुणा दिल्ली, हांव उमो घेतलो पळय तोच तो, ताका धरात. देखून रोखडोच जेजूशी येवन ताणें म्हणलें, नोमान तुका गुरुजी, आनी ताचो उमो घेतलो. जेजून ताका म्हणलें, इश्टा, करूंक आयल्याय तें काम तूं कोर. तेन्ना ते फुडें सरले आनी जेजूच्या आंगार हात घालून तांणी ताका धरलो आनी ओची जेजू सांगाती आसलोल्यांतल्या एकल्यान रोखडोच आपले तरवारीक हात घालून ती भायर काडली आनी परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरून उडयलो. तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, तुजी तरवार तिचे स्वातेर घाल, कित्याक तरवार काडटात ते तरवारीन मरतले. वो म्हज्या बापा कडेन हांवें मागल्यार तो 12 म्हूण ओगलीं देवदूतांची लश्करां आतांच म्हज्या आदाराक धाडचो नाशें तुका दिसता? पूण अशें जावंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता तें कशें घडोवन येतलें तर. त्या वेळार जेजून उरपोंजीक म्हणलें, तुमी तरवारी आनी तोंके घेवन म्हाका धरूंक येवंक हांव कोण पूण कितें? दिसपट्टो तुमचे मोदें बसून हांव देव मंदिरांत शिकोवन दितालो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना, पूण प्रवाद्यांची बरोवपां पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. त्या वेळार सगले शीस ताका सांडून पळून गेले. जेजूक धरलोलो त्या मनशांनी ताका परम यादनिका कायफासागेर व्हेलो. थंय शास्त्री आनी जाणटे एकठांय जाल्ले. पेद्रू पयस जावन ताचे फाटल्यान चलून परम यादनिकाच्या आंगणान पर्यान गेलो आनी भितर सरून हाची संपादनी कशी जायत ती पळोवंक कामदारां बरोबर बसलो. मुखेल यादनीक आख्खे महाधर्म सभे बरोबर जेजूक मरणाचें फर्मोण दिवचे खातीर ताचेर आड फिर्याद करूंक कोणूय लोटीक आरोपी मेळटीत काय म्हूण सोदताले. पूण सोबार फोटकिरे आरोपी फुडें सरूनय तांकां जाय आसली तसली फिर्याद तांकां मेळना जाली. शेकी 2 जाण फुडें सरले आनी तांणी सांगलें, हाणें म्हणलां, देवाचें मंदीर मोडूंक आनी तें 3 दिसांनी बांदूंक म्हाका पदवी आसा. तेन्ना उबो रावन परम यादनिकान ताचे कडेन विचारलें, कांयच जाप दिनाय? हे तुजेर आड ही फिर्याद दिता तें कितें? पूण जेजून जाप काडली ना आनी परम यादनिकान ताका म्हणलें, जिव्या देवाच्यान हांव तुका हुकूम घालतां, सोबूत घे आनी आमकां सांग, क्रिस्त तूं, देवाचो पूत तूं? जेजून ताका परतिपाल केलो, तुवेंच अशें सांगलें, तर हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाता बसलोलो आनी सर्गीच्या कुपां वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपलीं वस्त्रां पिंजून परम यादनिकान म्हणलें, हाणें देव निंदा केली. साक्षीदारांची आनी कसली गरज आमकां? चोत्राय दोरात, तुमी आतांच देव निंदा आयकल्या तर तुमकां कितें दिसता? तांणी जबाब दिलो, ताका मरण फावो. तेन्ना कांय जाणांनी ताच्या तोंडार तिपी उडयली आनी ताचेर तापटां मारलीं. हेरांनी ताचेर मुठी मारून म्हणलें, आरे क्रिस्ता, तूं प्रवादी मू तर सांग आमकां, कोणें मारला तुका? इतल्या म्हणस पेद्रू भायर आंगणांत बसून आसलो आनी एके चाकोन्नीन ताचे सोरशें वचून म्हणलें, तुमी गालिलेकार जेजू बरोबर आसतालोय. पूण सगल्या हुजीर ना म्हणून ताणें सांगलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. तो दारवंट्या भायर वेताना दुसरे एके चाकोन्नीन ताका पळयलो आनी थंय आसलोल्यांक तिणें म्हणलें, हो नाजरेतकारा जेजू बरोबर आसलो. आनी ताणें सोपूत घेवन नव्यान ना म्हणलें आनी सांगलें, ह्या मनशाक हांव वळखोच ना. आनीक थोड्या वखदान थंय आसलोल्यांनी लागीं सरून पेद्रूक म्हणलें, दुबावा विणे तुमी तांचे भितरलो एकलो आनी तुजो स्वर बेदूय तुका दाखोवन दिता. तेन्ना तो आपणाचेर शिराप घालून आनी सोपूत
घेवन म्हणूंक लागलो, हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. त्याच वेळार कोंब्यान साद घालो आनी जेजून सांगलोल्या उतराचो पेद्रू उगडास आयलो. कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं 3 पावटी म्हाका वळखो नाय म्हूण सांगतलोय. आनी भायर वचून पेद्रू दुकांनी रोडूंक लागलो. दीस उजवाडोना फुडें सगल्या मुखेल यादनिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी जेजूचो जीव काडूंक लावचो म्हूण थाराव घेतलो. तांणी ताका बांदलो आनी व्हरून पिलात राजपालाच्या हातांत घालो. जेजूक फॉर्मोण मारलोलें पळोवन ताचो घात घेतलोलो त्या जुडासान अंतस्करणाचो किडो ताका खावंक लागलो देखून रुपयाचे 30 नाणे मुखेल यादनिकांक आनी जाणट्यांक परतून दिले आनी म्हणलें, निरपराधी रोगताचो घात घेवन हांवें पातक केलें. तांणी म्हणलें, तें आमकां कित्याक पडलां? तुजें तूंच पळय. ताणें ते रुपयाचे नाणे देव मंदिराच्या गाभाऱ्यांत आपटून उडयले आनी वचून गोळ घेतलो. मुखेल यादनिकांनी ते नाणे काडून म्हणलें, ते देव मंदिराच्या भांडारांत घालूं न्हय, ते रोगताचें मोल. आनी थाराव घेवन परदेशांक पुरूंक त्या पयशांनी तांणी कुंभाराचें एक बाट विकतें घेतलें. ह्या कारणाक लागून ते सुवातेक आयज पर्यान हाकेलडामा म्हणजे रोगताचें बाट म्हूण नांव आसा. तेन्ना देवान जेरमियास प्रवेद्या वरवीं सांगलोलें तें खरें जालें आनी तांणी रुपयाचे 30 नाणे घेतले. हेंच इस्रायेलाच्या लोकां मदें मनशाक दिवचें थारायलोलें मोल. आनी सर्वेस्परान म्हाका हुकूम घाल्लो त्या प्रमाणें कुंभाराच्या बाटाक ते मोडले. मागीर जेजूक राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, जुडेवांचो राजा तूं? जेजून ताका म्हणलें, अशें तूं सांगताय. आनी मुखेल यादनीक आनी जाणटे ताचेर आड गाराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हणलें, कितल्यो गोवायो तुजेर आड ते दितात त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. दर उत्सवाच्या समयार खंयच्या एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली तेन्ना बाराबास म्हणलोलो सगल्यांचे वळखीचो एक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जाल्ल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलोलो तुमकां जाय, बाराबासाक वो क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक? नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातांत घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल निती सोदरेर बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगूंक धाडलें, त्या प्रमाणीक मनशाचे भानगडींत तूं पडूं नाका. म्हाका ताचें सोपन पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी बाराबासाक सुटका आनी जेजूक मरणाचें फर्मोण मागूंक लोकांच्या मनांत घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिल्ली तुमकां जाय असो राजपालान उलोवन तांकां विचार केलो तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासा. पिलातान तांकां म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. ताणें विचारलें, तर वायट ताणें कितें केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली, ताका खुर्सार मार. तेन्ना उलोवन कांयच फायदो ना पूण ओदीक उत्सांबळाय वाडटा म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडूंक लावन लोकां हुजीर हात धुले आनी म्हणलें, ह्या प्रमाणीक मनशाच्या रोगता विशीं म्हजो कसलोच गुन्यांव ना. ही जबाबदारी तुमची आनी आख्खे पोरजेन परतीपाळ केलो ताचें रोगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर पडूं. तेन्ना तांणी मागलोलें तशें ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरमोन दिवन खुर्सार मारूंक तांचे आदीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोवतीं सगळीं पलटण एकठांय केली. ताचीं वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुडेवांच्या राजा नोमान तुका. ताचेर तिंपी उडोवंक लागले आनी बोडी काडून घेवन ती ताचे तकलेर मारूंक लागले. ताचीं खेबाडां केल्या उपरांत तांणी तें धाकटें आवरण काडलें आनी नव्यान ताका ताचीं काशा वस्त्रां घालीं आनी खुर्सार मारूंक ते ताका घेवन गेले. भायर सरतूच
सिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस वावूंक वेटीक दवरलो. गोलगोता म्हणलोल्या जाग्यार म्हणजे कोट्याच्या जाग्यार पावतूच तांणी सोर्यांत पीठ मिसळून ताका पिवंक दिलें, पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका कुर्सार मारल्या उपरांत तांणी सोरती घालून ताची वस्त्रां वांटली आनी थंय बसून ते ताका राखूंक रावले. ताच्या माथ्या वयर ताचो गुन्यांव असो बरोवन घालो, हो जेजू जुडेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगा पुंडांकूय कुर्सार मारले, एकाक उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. तेणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत जेजूच्यो केडण्यो करून म्हणटालो, मंदीर मोडून उडयताय आनी ते 3 दिसांनी नव्यान बांदताय तो तूं मरे. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी कुर्सा वेलो देंव आतां. तेच परी धर्मशास्त्र्यांनी आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल्यानीकूय ताची निंदा करून म्हणटाले, दुसऱ्यांक सोडयली हाणें, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय? तर ताका आतां कुर्सा वेलो देवूं दी आनी तेन्ना आमी ताचेर बाबार दवरतल्यो. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो, आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच हाका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले ते पुंडूय ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार तावन 3 वाजो पर्यान सगल्या देसाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा साबातानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय आसलोल्या कांय जाणांनी म्हळें, हो एलिजाक उलो मारता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान दांव मारून एक आळोबे हाडलें आनी तें शिरक्यान बुडोवन आनी एके बोडयेक लावून ताणें जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण आनेक पावट व्हडल्यान आड्डून जेजून प्राण सोडलो. तेन्ना देव मंदिरांतल्या गाभाऱ्याचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. भूंय कांपली, कोडपां फुटलीं, समाधी उक्त्यो जाल्यो आनी जायत्या मेलोल्या धर्मवंत मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत ती आपल्या समाधींतलीं भायर सरून पवित्र शारांत गेली आनी सोबार जाणांक दिश्टी पडली. भुंयकांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन शोधपोती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखताले ते जोबोर भिवन म्हणूंक पावले, हो खरेपणी देवाचो पूत आसलो. जेजूची सेवा चाकरी करून गालिल्याक तावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो सोबार बायलो थंय आसल्यो आनी पेल्यान रावन हें सगलें पळयताल्यो. तांचे भितर मागदालाची मारिया, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मारिया आनी जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत जुजे नांवाचो आरिमातायेचो एक गिरेस्त मनीस आयलो. तोय जेजूचो शीस जाल्लो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली. तेन्ना पिलातान ती कूड दिवंक लायली. कूड घेवन जुजेन ती एके नितळ ओलीन गुठलायली आनी कोडपांत कातरून केल्ले आपले नवे समाधीन ती निकिपिली. मागीर ताणें एक व्हडली फातर गुंडावन हाडली आनी समाधीच्या दाराक ती लावून आपूण गेलो. मागदालाची मारिया आनी दुसरी मारिया समाधी मुखार बसून रावल्यो. दुसऱ्या दिसा म्हणजे तयारीच्या दिसा उपरांत मुखेल याजनीक आनी फारिसेव एकठांय जावन पिलाता सरशें गेले. तांणी म्हळें, श्रेश्ठ राजपाला, त्या फोटिंगान जिवो आसतना अशें सांगलां म्हूण आमकां उगडास आसा. 3 दीस जातूच हांव नव्यान जिवंत जातलों. म्हणटूच तिसरो दीस पर्यान समाधी बरी करून राखूंक लाय, नाजाल्यार ताचे शीस घोडयेक येवन ताका चोरयान व्हरतीत आनी लोकांक सांगतीत, तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. ही निमाणी फटोवणी आदीं जावन गेलां ताचे परस अदीक पाश्ट जातली. पिलातान तांकां सांगलें, हे पळय राखणदार आसात, तर वचात आनी तुमकां सांगता ते भाशेन राखण करात. थंयसरले ते भायर सरले आनी फातरीक शिक्को मारून आनी राखणदारांचो पारो दवरून समाधी गोठ करून गेले. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.